भौशीक बांधकाम मंत्री सुदीन ढवळीकर हो गंभीर दुयेंसाक लागून हॉस्पिटलात पावपी हे विधानसभेतले 6 आमदार आता मेरेन हॉस्पिटलात पावल्यात। ते 4 भाजपाचे आमदार, 1 काँग्रेसीचो आणि 1 मोगो पक्षाचो। तातूंतलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार आणि भाजपाचो दुसरो मंत्री फ्रांसीस डिसोजा हे परत कामाक लागल्यात। पण हे 4 जाण अजून पुराय बरे जाल्ले नात आणि तातूंतले 2 मंत्री पांडुरंग मडकईकार आणि सुदीन ढवळीकर हे अजून मुंबई हॉस्पिटलांनी आसात। खरें म्हटल्यार गंभीर दुयेंसाचे हे दुष्टचक्र सुरू जाले फाटले विधानसभेत। 2012 वर्सा सरकार घडटा म्हणसर 21 मार्चाक भाजपाचो मंत्री माथानी साल्ढाणा 64 वर्सांचे पिरायेचेर काळजाचो आताक येवन भायर पडलो आणि विधानसभेचो कार्यकाळ सोंपपाक येता म्हणसर तरणाटो आणि उमेदीचो आमदार आणि उपसभापती विष्णू वाघाक 15 मे 2016 ह्या दिसा काळजाचो आताक आयलो। तेन्ना सावन 53 वर्साचो हो कविमनाचो राजकारणी आजून हातरुणार आसा। पोरू नवी विधानसभा घडटा म्हणसर भाजपाचो वरिष्ठ मंत्री फ्रांसीस डिसोजाक मुत्रपिंडाचे दुयेंस सुरू जाले। भायर वचून उपचार घेवन आता ताची भलायकी बरीच सुदारल्या। तो कामाय पयलीं परस चड नेटान करपाक लागला। म्हणटा म्हणसर शॉक जालो तो खुद्द मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचो। 25 फेब्रुवारीक ताका ताकतिकेन बांबोळे हॉस्पिटलांत व्हरता म्हणसर थंयच्यान मुंबय आनी उपरांत अमेरिकेक व्हरचो पडलो। 63 वर्सांचे पिरायेचेर स्वादुपिंडाच्या गंभीर दुयेंसाचेर उपचार घेवन अमेरिकेच्यान तो हालींच परत आयला आनी कामाकय लागला। हें घडटा म्हणसर भाजपाचो वास्कोचो आमदार कार्लोस आल्मेदाक 9 मे दिसा पॅरालिटीक आताक आयलो। 55 वर्सांचो हो राजकारणी आतां ल्हवू ल्हवू बरो जावपाक लागला। इतले म्हणसर त्याच मायेच्या म्हयन्यात काँग्रेसीचो काणकोणचो आमदार इजिदोर फर्नांडीसाक मुत्रपिंड आनी लिव्हराच्या दुयेंसाक लागून हॉस्पिटलांत घातलो। तोय अजून हातरुणारच आसा। रोखडोच दुसऱ्या म्हयन्यात 5 जूनाक वीज मंत्री पांडुरंग मडकईकाराक मुंबय गेल्ले कडेन मेंदूंतल्यान रक्तस्राव जाल्ल्यान ऑपरेशन करचें पडलें। तो अजूनय मुंबय हॉस्पिटलांत आसा। आनी आतां ताचे फाटोफाट आतां ही मोगोचो मंत्री सुदीन ढवळीकाराची बातमी। 62 वर्सांचे पिरायेचेर 7 जुलयाक ताचे लिव्हराचें ऑपरेशन जालां। तोय अजून मुंबयच हॉस्पिटलांत आसा। गोवा 365 ब्युरो, पणजी।